गणेशा नमस्कार। हांव सोनाली पेडणेकर गणेशाक वंदन करून तुमच्या मुखार वाचता हांवेंच रचिल्लो लेख गोंयची चवथ आनी माटोळी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आमी गोंयकार चवथ सण व्हडा दबाज्यान मनयतात। गोंयच्या चवथीक दुसऱ्या राज्या सारकेंच महत्व आसा। श्रावण म्हयन्याचे सगळे सण सोंपून भाद्रपद म्हयन्यांत येवपी आमची चवथ आमच्या जिवनांत खोशालकाय घेवन येता। चवथीची तयारी आमी 15 दिसां पयलींच करपाक लागतात। बायलांक चड काम आसता। सगळें घर नितळ कर, देवाची आयदनां नितळ कर आनी नेवऱ्यो शंकरपाळी लाडू करून दवर। आमच्या गोंयांत आनिकूय सण मनोवपाची परंपरे बरोबर चवथीक तर खूपच महत्व आसा। दादले घरान फोल्यांचें डेकोरेशन, घराक रंग काड, मखर कर आनी माटोळी कशी सजोवपाची ह्या तयारेक लागतात। बायलांचोय आदार आसता। गांवांत गणपती करता तांचे कडेन पाट वा चवाय पयलींच व्हरून दिल्ली आसता। सगळी तयारी करून माटोळी गणपती मुर्ती बसयता त्या जाग्यार वयर बांदली वता। माटोळीक तर खूपच महत्व आसा। गांवांतले दादले दोंगरार वचून माटोळेचें सामान सोदतात। तें मेळत तशें हाडप आसना, आमकां वळखूंक कळचें पडटा। ती चडशीं वखदी झाडां आसतात। पयलीं लोक हें माटोळेचें सामान वखद म्हणून वापरताले, जशीं कांगलां, मट्टी, फागलां, केवण आनी त्रिफळां। हातूंतल्यान अनेक वनस्पती सामाजीक सांस्कृतीक अशें घटमूट महत्व आसा। माटोळीचें सामान बाजारांत मात आपल्याक जाय ते किमतीन विकलें वता। तातूंतय थोडीं विकाची फळां आसतात अशें म्हणटात। ती फक्त माटोळेक बांदप आसतात। तांच्या बरोबर घरांतल्या पोरसुवांक जावपी आंबाडे, पेरां, चिकू, तवशीं, घोंसाळीं, सुपारी, केळी वा केळ्याचें ल्हान घड, ल्हान पणस, दुदी बांदले वता। आमच्या आंब्याच्या ताळ्याक आनी हरण, चिड्डो हांकांय तितलेंच महत्व आसा। जे जाग्यार कशें मेळटा तशी लोक वापरतात। सैमाची ही देण आमकां ह्याच तेंपार खूब मेळटा। कोणाक तर वळखूंक कळना ते मात हें माटोळेचें सामान विकतें हाडटात। माटोळीचोय व्हड बाजार भरता। हळदीचें रोंप, गवर आनी म्हाडा वयल्यान जमनीर उडयनासतना काडलेलो मोठो नाल्ल म्हादेव म्हणून पुजतात, कारण ते गणपतीचे आवय बापूय अशें मानतात। माटोळेचें कॉम्पिटिशन सुद्दां आसता। गोंयच्या दक्षिणेक 400 तरेचीं फळां, फुलां, पानां, मुळां वापरता अशें म्हणटात। गोंयांत बाणस्तरीचो बाजार माटोळेक फामाद। गणपतीच्या दशणीचें फूल खूबच आवडीचें। दुर्वाय बी आवडीच्यो। गणपतीच्या गळ्यान दुर्वा दशणीचे फुलां हार करून घालतात। गोंयांत सार्वजनीक गणेश उत्सवूय जातात। ते 11-21 दिसांचे आसतात। तरेतरेच्यो कार्यावळी त्या दिसांनी रातच्यो जातात। चवथीची गणपती पुजेक लायल्या उपरांत आरती, भजन, घुमट, टाळ हाच्या आवाजान गांव गजबजता। बायलो, भुरगीं फुगड्यो घालतात। सगळीं खोशी आसतात, मजा करतात। सगळीं एकठांय जीं आयिल्लीं आसतात। गोड शिवराक जेवण करतात। पातोळ्यो आनी मोदक गणपतीचे आवडीचे पदार्थ, ते सगळे उमेदीन खातात। गणपतीच्या मुखार 5 केळीच्यो शिर्त्यो घेवन जेवण वाडटात। पानां मेळिना जाल्यार पत्रावळी वापरतात। ती 5 पानां गणपती, गौरी, महादेव, तुळस आनी गायीक वाडप आसतात। गणपती पावपाचो दीस केन्ना येता कळत ना। निमाणे पावपाच्या दिसा दिंडी मारीत देवाक पावयतात। तेन्ना आरत्यो, दिंडी, गायनां म्हणत मोरया मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन येयात म्हणून गांवच्या तळयेन पावयतात। त्या वेळार सगळ्यांक आपणे हाडिल्लो प्रसाद वाडटात। घरा परततात। घरा परत नितळ करून सगळें सामान ठापठीप दवरून गांवांत रावतल्याचो निरोप घेवन